नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। मुख्यमंत्र्याच्या पंचक्रोशी स्कुलाभोवतणी 20 बैलांच्यो 4 वरां ऑल गोवा धिरयो। सकाळफुडें हजारांनी लोक, बैल रक्तबंबाळ। हरमल पुलिसांनी तोंड पुसून दाखयले ना, कोर्टाची बंदी खुट्याळा। गोयचे रीण आनी आर्थीक वजाचो केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान केलो पंचनामो। रिणाचे वजे तेकले 15,000 कोटी। सरकार काडटा म्हयन्यांक 100 कोटी नवे रीण। केप्या शेर्डा पुराय गांवांक एकठांय हाडपी चवथ 24 फामिलीचो एकूच गणपती। दर दिसा गणपती 24 घरांतलो नैवेद्य। 100 वर्सां पोन्नी परंपरा अजूनय तिगून। आणि एफसी गोवाच्या पंगडात गोल मशीनाचो आस्पाव। ब्राझिलियन स्ट्रायकर विक्टर सॅम्युएल झिकोचो आर्मीत पाविल्ल्यान एफसी गोवाक जैताची आस्त। खबरो विस्तारान। गोंय धरून देशभर धिरयो बेकायदेशीर। मात खुद्द मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघात धिरयांक नेट। बोमा मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी स्कुला भोवतणी मळार आयतारा सकाळ फुडें 4 वरां ऑल गोवा धिरयो पेटल्यो। 4,000 लोक, बैल हाडिल्लो रिक्षा पार्क करूंक स्कुलाचो ग्राउंड। धिरयांक 20 बैल, 10 जोडयो, सगळे थारावन। जामाव चडसो दक्षिण गोंयचो। धिरयाकडच्यान हरमल आउटपोस्ट अर्द किलोमीटर पसून ना। बैल झगडून रक्तबंबाळ जाले, मात पुलिसांनी थंय तोंड दाखयले ना। कोर्टाची धिरयोबंदी मारली खुट्याळाक। प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। हे चित्र गोंया भायल्यांनी गोयचे खुद्द मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या मतदारसंघातले ताच्या हरमल पंचक्रोशी स्कुलाच्या ग्राउंडा वेले। गोंय धरून देशभर धिरयांचेर कोर्टाची बंदी। मात धिरयो कायदेशीर करच्यो म्हूण कितलीशीच वर्सां जाली चड करून साश्टीतल्या धिरयाकारांच्या लॉबीचे यत्न चल्ल्यात। मात तेच बरोबर लीप चोरयां प्लान करून रेड्या पाड्यांच्यो धिरयो गोंयभर चलतातूच। आता तर खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात धिरयांक नेट आयला। या पळयात मुख्यमंत्र्याच्या हरमल पंचक्रोशी संस्थेची भोमा पालयेची नवी बिल्डिंग। तुम्ही म्हणटले लोक बिल्डिंगेर कित्याक वचून बसल्यात? ते बसल्यात धिरयो पळोवंक। कोण झाडांचेर, कोण बिल्डिंगे वेल्या मेळटा त्या सुवाती वेल्यान धिरयो पळोवंक गर्दी। आयतारा सकाळी 7 ही गर्दी। 4,000 लोक, चडसो लोक साश्टीतलो। 4 वरां धिरयो चल्ल्यो, सगळे थारावन। साश्टीतलो हजारांनी लोक रेडे पाडे घेवन हरमला पावले कशे। गोंयभरच्यान 20 बैल हाडिल्ले, 10 जोडयांच्यो धिरयो। गोंयभरच्यान बैल रिक्षांनी भरून हाडिल्ले। बैल हाडिल्ल्यो रिक्षा हरमल पंचक्रोशी शिक्षण संस्थेच्या ग्राउंडारूच उब्यो केल्ल्यो। सगळो जमाव मुख्यमंत्र्याच्या स्कुलांतल्यान धिरयो पळयता। तातूंत ल्हान ल्हान भुरग्यांची गर्दी। लोक फांतोडेर सावन जमिल्लो। सकाळी 7 सुरू जाल्ल्यो धिरयो 4 वरां म्हळ्यार दनपारां 11 मेरेन चल्ल्यो। 10 जोडयांच्यो एकार एक धिरयो। पळयात झगडून झगडून बैल कशे रक्तबंबाळ जाल्यात ते। धिरयो पेटल्यात थंयच्यान हरमल आउटपोस्ट अर्द किलोमीटर सुद्दां ना। मात 4 वरां 20 बैलांच्यो धिरयो चलतात। 4,000 लोक जमता आनी एकलोय पुलीस चुकून पसून दिसना। खुद्द मुख्यमंत्र्याच्या स्कुला भोवतणी। समजतल्यान कितें तें समजुपाचें। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण आयिल्ल्या मोठ्या मोठ्या पयशाकारांचे धिरयांचेर बॅटिंगूय धुम्म जालां। धिरयांनी रेड्या पाड्यांक मार लागनासतना, तांचेर अत्याचार जायनासतना कायद्याच्या चौकटीन रावन धिरयो कायदेशीर करूं येता काय म्हूण सरकार अभ्यास करता। मात आयतारच्या धिरयांनी बैलांचे हाल जाले। पार्सेकार सरकारान धिरयो कायदेशीर करपाचेर अभ्यास करपाक सभाघर समिती नेमल्या। आमदार विष्णू समितीचो अध्यक्ष। मात मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात चित्र पळयल्यार फुडें फाटीं धिरयो कायदेशीर जावं ना जावं, मांद्र्यां तरी धिरयाकारांक कसलोच भंय ना। स्वता आमदार विष्णूची विधानसभेत ही उतरां आयकयात। तर धिरयो आणि पुलीस हो एक सध्या मोठो गोंयचो इश्यू निर्माण जाला आनी आमी सदां ताचेर उलयता खुबदां की हे खरें की गोंयांत जे आमचे लोक आहा हे खुबशे लोकांक धिरयाची आवड ही पुरवापार। खुद्द आमच्या मुख्यमंत्र्याचे गांव जे हरमल थंय सुद्दां म्हाका दिसता खूब जाणां कडेन रेडे फाटे आसात। ही सगळी प्रोविजन सांबाळून करपा जाय। हांव परते रिटरेट करता, कित्याक जनावरां घायाळ जावप जावं तांकां दुखापत जावप हे सगळें टाळपाक येता काय ना हें पळोवपा जाय। दुसरी गोष्ट, ही एक ऑथरायज्ड कमर्शियल एक्टिविटी आमकां करूंक मेळटा काय ना
तें पळोवपाक जाय. तिसरी गोष्ट ती तशे तरेन केली जाल्यार एक बरे तरेचे ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन ते जावं येता आनी स्टेटीक रेव्हेन्यू बीन मेळपाक येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय सरकारचे आतामेरेनचे रीण आनी राज्यावयले आर्थीक वजाचो वर्सुकी रिपोर्ट केंद्रीय अर्थ मंत्रालयान निकतोच काढला. गोंय सरकाराच्या विधानसभेतल्या आंकड्या प्रमाण आर्थीक वजा पावता 14,392 कोटीचेर. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या रिपोर्टात हो आंकडो 13,910 कोटीचेर पावला. ते शिवाय सप्टेंबर मेरेन सरकारान 600 कोटीचें रीण काढलां. म्हयन्यांक 100 कोटी म्हणजे आयच्या घडयेक सरकाराचे आर्थीक वजे 15,000 कोटींक तेंकले. पळयात रिपोर्ट. केंद्र सरकार राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचेर नदर दवरून आसता. रिणांच्या वजाचो वर्सुकी केंद्रीय रिपोर्ट काडटात. गोंयचो रिपोर्ट निकतोच आयला. 31 मार्च मेरेन राज्यांनी काडिल्ले रीण आनी पब्लीक अकाउंटांत बाकीची देणी मेळून राज्याचेर देण्याचे आर्थीक वजे कितले ताचो रिपोर्ट दिता. सरकारान मार्केटांतल्यान बँको आनी बाकीचे आर्थीक संस्थां कडच्यान घेतिल्ले एकवटीत रीण तातूंत आसता. राज्यांच्या अकाउंट्स खात्याच्या ऑडिटा प्रमाण हो रिपोर्ट येता. 2015च्या मार्च 31 मेरेन गोंयची परिस्थिती कितें आशिल्ली पळयात. SDLS 5,504 कोटी, NSSF 2,837 कोटी, रिझर्व्ह बँकेकडच्यान 15 कोटी, बँको आनी आर्थीक संस्थांकडच्यान 562 कोटी, LIC 11 कोटी, नाबार्डाकडच्यान 473 आनी NCDC कडच्यान 1 कोटी. वट्ट रीण जाता 8,888 कोटी. त्याशिवाय केंद्र सरकाराकडच्यान घेतिल्ले रीण आनी प्रोव्हिडंट फंड, रिझर्व्ह फंड, डिपॉझिट्स आनी कंटिंजन्सी सारकिली फंडांतली रिणां आसात. केंद्र सरकाराकडच्यान 1,069 कोटी घेतल्यात. प्रोव्हिडंट फंड 2,004 कोटी, रिझर्व्ह फंड 357 कोटी, डिपॉझिट्स 1,563 कोटी आनी कंटिंजन्सी फंड 30 कोटी. वट्ट जातात 5,022 कोटी. म्हणजे मार्केटातले रीण, केंद्र सरकाराकडच्यान घेतिल्ले रीण आनी स्वताची पब्लीक अकाउंटांतली लोकांची देणी मेळून गोंयचे वट्ट रिणाचे वजे तेंकतात 13,910 कोटी. निकत्याच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारान हो आंकडो दिला 14,392 कोटी. त्याशिवाय एप्रिल ते सप्टेंबर मेरेन फाटल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान 600 कोटी रीण काढला. सगळे एकठांय केल्यार आंकडो तेंकता 15,000 कोटी. रिझर्व्ह बँकेन सरकाराक अनुवर्साक 1,800 कोटी मेरेन रीण घेवंक मान्यताय दिल्या. म्हणजे म्हयन्याक सादारण 150 कोटी घेवं येता. पहिल्या 6 म्हयन्यांत सरकारान 600 कोटी रीण काढला. म्हयन्याक सरासरी 100 कोटी. सरकाराचे अनुचे 13,333 कोटीचे बजेटात प्लान आसा 3,200 कोटींचो. सरकार वर्साक सादारण 1,200 कोटी रीण काडटा. म्हणजे सध्याच्या परिस्थितीत 2,000 कोटींची रिणाची व्यवस्था नाशिल्ल्यान सरकाराक सादारण 2,000 कोटींचो म्हणल्यार अर्द्या वयर प्लान आनी येवजण्यो चालीक लायनासतना गुटलान दवरच्यो पडटल्यो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता गावागावांनी घराघरांनी गणपती. पुराय गावचो एक गणपती चुकून मेळपाचो. केप्यां शेल्डेचो 24 फॅमिली हाका अपवाद. गावांत घराघरांनी आनीक वेगळो गणपती ना. गावचे लोक एकठांय येवन सार्वजनीक गणपती दवरतात. 100 वर्सां सावन ही गणपती एकठांय पुजपाची परंपरा. फाटल्या 25 वर्सां सावन 1.5 दिसाचो गणपती 5 दीस दवरूंक लागले. दर दिसा देवाक 24 घरांतलो नैवेद्य. सगळ्या गावांक एकठांय हाडपी चवथ. दत्तराज नायकाचो रिपोर्ट. जवळजवळ 100 वर्सांची वयर जाल्या. होच पयलो हांगा गणपती. बाकीचे हांगा कोणाक गणपती नासले आनी फक्त हो सार्वजनीक गणपती जो पळय आसा तो एक कुटुंबच ताका आमी अधिकार दिल्ले कडेन आसा पुजपा खातीर. आनी आतां ताजे नंतर ज्याक पळय कोणाक पळय चड दीस पळय दवरपा जाय तो स्वता आपूण सांगणी करता आनी तो मागीर दवरता. बाकीची गांवां कंपेर केलें जाल्यार तांगे सगळ्यांनी तांणी सेपरेशन केलां. आमी आजून कांय सेपरेशन केल्ले कडेन आसा. प्रत्येक जाण भावीकपणान तन्मयतेन ह्या गणपतीकूच पुजतात आनी ह्या गणपतीकूच मानतात. वडील म्हणजे हांगा आमचे एक घराणें आसा ते वडील घराण्यांक सगळे गांवचो हे गणपतीची सेवा करपाची तांकां हें दिल्ले कडेन आसा. तेन्नाच्यान हो गांवचो गणपती हांगा आज जरी आमी आतां बाकीच्यान जरी हांगच्यान आतां प्रत्येक 2-3 वाड्यांनी आतां ते आतां वेगळे वेगळे पुजतात पूण आमचो हो एक वाड्यार आमी ते अजुनी पर्यंत मेनटेन करून दवरलां.
23-24 जण नैवेद्य घेऊन येतात. प्रत्येका घर वेगवेगळे रावले फुलं मातवले मागीर प्रत्येक पाव वेगवेगळो लावलो आणि प्रत्येकान आपली आपली वास्तू बांदला आणि प्रत्येकाक दिसता आपल्याला घरांतल्यान नैवेद्य हाडचो म्हणून प्रत्येक जण तशें नैवेद्याची हाडून देवाक दाखयतात. घेऊया एक विराम.